अंदूच्या टुरिस्ट सिजनात शेकवाल्यांक लायसन दितना फाटल्या वर्सा इतलीच फी घेवची, दर्या देगेर टॉयलेटींची व्यवस्था करची, शेकवाल्यांक बेगोबेग उदका पुरवण दिवची, शेकां वाडोवन दिवची आनी हेर कांय मागण्यो शेकवाल्यांनी सरकाराक केल्या। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा वांगडा शेकवाल्यांची बसका जाली। CRZाक लागून शेकवाल्यांच्यो मागण्यो पुराय करपाक अडचणी येतात। मुख्यमंत्री वांगडा चर्चा करून चडांत चड मागण्यो मान्य करपाचो प्रयत्न करता अशें उतर मंत्री परुळेकारान शेकवाल्यांक दिलें। ह्या वेळार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोय आशिल्लो। हांगा बसल्या कोणाचीच इच्छा ना की तुमचो धंदो बंद पडचो म्हणून, हें हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता हांगा तुमकां। पूण तुमचे कडल्यान थोडेशें आमकां कॉपरेशन जाय आनी तुमचें कॉपरेशन आसतलें अशें हांव गरीत धरतां। CRZान जर ते हें दिल्लें आमचे कडेन ते लायसन दिल्लें, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना। तुमी 6 म्हयने घालता तेच्या वाटेन 7 म्हयने घालतले, म्हाका कितें फरक पडटा। त्या खातीर हांवूय प्रयत्न करतां, CMाक भितर इंटरव्हीन जा म्हणटा आनी सांगूंक लायता। डिपार्टमेंटान तुमकां लायसन दिल्या नंतर तुमकां उदकाचें कनेक्शन आनी लायटीचें कनेक्शन मेळटा। आतां एखादें समज की त्या बेल्टाक लो वोल्टेज आहा जाल्यार ऑफकोर्स MLAनी मातशें तें लक्ष घालीत जाल्यार बरें जातलें, कित्याक आनी थंयसरली पंचायत आहा घालीत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें। तरी फुडल्या विकान बी बसपाचें आसा CMाच्या अध्यक्षते खाली। आनी हे जे सगळ्यो डिफिकल्टी तुमकां आसा ह्यो डिफिकल्टी म्हाका CMा फुडल्यान मांडच्यो पडटल्यो आनी CMा फुडें मांडल्या नंतर CM एग्री जालो काय ना एग्री करून घेवन त्यो तुमकां बेगींतल्या बेगीन मेळटा। म्हाजें म्हणणें आहा की तशें आदल्या भशेन आदले दीस उरूंक ना। गोंयान टुरिजम 365 डेज चलता। आमी तेतूस उलयले सगळे जाण, थोडे जाण शेक ओनर्स येयल्ले म्हायशीन आमी उलयले आनी हांवें तेच दिसा मिनिस्टराक फोन केला की तुमी 15 पेस दिवचे आनी यू शूड नॉट चार्ज वॉट एवर इज द कन्सॉलिडेटेड फी दीस ऑल द शेक ओनर्स आर पेइंग, इट शूड बी दॅट फी and deck bed should not be an extra charge. This is a genuine demand of all the Goans who are in this business. दुर्गापाट फोंड्या एका फ्लॅटाक उजो लागलो। उज्यान सुमार 1.5 लाखाचो माल काबार जालो। फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान फ्लॅटांतले बाकीचे वस्तू आनी 2 जाणांचो जीव वाचलो। शुक्रारा मध्यानराती उपरांत सुमार 1 वराचेर हो उजो लागलो। फ्लॅटाचो धनी प्रवीण चिपकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण फायर ब्रिगेडीचे जवान वेळार पावले आनी तांणी उजो पालोवपा खातीर बरें काम केल्ल्यान उरिल्ली प्रॉपर्टी आनी घरांतले मनीस साल्वार जाले। उजो लागल्या नंतर म्हाका वास येयलो, सुरवातीक वास येयलो म्हणून हांवें बेडरूमांतसून भायर येयलो आनी पळयलें कितें जालें काय। तर धूर एकदम हे आयलो, म्हणजे हांवें परत बेडरूम बंद केलो आनी मेन डोर ओपन करून हें केलें, मेन स्विच ऑफ केलो। आणि मागीर शेजारी महेश गांवकारांनी त्यांच्या फॅमिलीन खूप मदत केली। त्यांच्यानी उदक हाडून दिले आणि मारले। तो सर त्यांच्याच चलीन माझ्या फुड्यातच फायर ब्रिगेड फोन केलो। एक 10 मिनिटाच्या आत भितर फायर ब्रिगेड आणि त्यांनी साधारण पावणे 1 वाजेच्या दरम्यानच झाले। फायर ब्रिगेडान आमकां बरेच जी आग लागलेली ती आमच्यान काय वीज पण असली, त्यांच्यानी जेवण सकलसून ग्राउंड फ्लोरासून पाईप वयर हाडून त्यांच्यानी आग बुजयली। 3 जाण घरात होते, मी मिसेस आणि त्याचे लोक साधारण नाही म्हटलं ते 1-1.5 लाख रुपये झाले। इथे आमकां तशें काय खबर ना, पण साधारण शॉर्ट सर्किट कशें झाले, हाय वोल्टेज येयले आणि काहीतरी झाले। घेऊया एक विराम।